ओके सांगा प्लीज सांगा थोडे पासा पुढे किती कॅनचे हेलो 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 सगळ्या प्रेस भावांक येवकार आमचे सगळे ऑपोजिशन लीडर आमदार पार्टी प्रेसिडेंट आनी सगळे गोंयकारांक येवकार आयज आमचो 5वो दीस प्रोटेस्टाचो आनी हंगर स्ट्रायकाचो 4थो दीस काल तुमी पळयला आसतले गोंयभरांतल्यान गोंयकार गोंयचो मोग घेवन भायर सरले आनी गोंयचो मोग इतलो आहलो की प्रचंड प्रमाणात तेंच्यांनी आपलो जो रायट आसा जो फ्रीडम ऑफ स्पीच आसा ही दिसून येयली आनी त्या इतले दीस आमी आवाज करताले गांवचे पांयांचे लोक जावं एसपी डिपार्टमेंटाचे आमकां काडून हाडले पण काल आनी पयर जो प्रचंड प्रमाणात गोंयकार आमकां दिसले ह्या आझाद मैदानाचेर तितून तुमी पळयलां आसतलें आयज आमकां मुखेलमंत्री हांगा येवन मेळोन गेलो जे आमी आमचे डिमांड्स घातलेले ते आमी सुरवाती पासून एकूच सांगताले की 39 हे अमेंडमेंट जे आसा ते भायर मारपाक जाय आनी आयज जशें आमी डिस्कशन केलें मुखेलमंत्र्या कडेन खुबशे पॉयंट आमी एकामेका कडेन डिस्कस केले आनी तितून पयलो जो मुद्दो आमी मांडलो तो म्हणजे त्या दिसा जशें TCP डिपार्टमेंटाच्यान जे पुलीस ऑफिसरांनी आमकां ड्रॅग करून गांवच्या लोकांक तसोच म्हाका ड्रॅग करून भायर काडलो आनी सकयल उडयले हे कोण आसा कितें आसा तेंचेर एक्शन जावची म्हणून दुसरो मुद्दो आमी मांडलो तो म्हटल्यार आमच्या सानंद्रे मतदारसंघात जितले लँड यूज चेंज दिल्ले आसा हे भायर मारचे प्रपोजल्स आमकां दिसून येयले 4 अप्रुवल ऑलरेडी जाले तितून आमी तांकां सांगले की प्रोविजनल जे आसा आनी अप्रुवल्स जे आसा ते दोन्ही भायर पडपाक जाय बट मुखेलमंत्र्यान सांगले की आपणाक पळोवचें पडटलें म्हणून हें कितें आसा तें कित्याक प्रोविजनलाचे तो आपूण एश्युरन्स दिवंक शकता म्हणटा पण फूल जे अप्रूव्ड आसा तेजे आपूण एश्युरन्स दिवपाक शकना म्हणटा आपणाक तें पळोवचें पडटलें आमी ताका सांगलें की ऑलरेडी तेजी फायल मूव जाल्ली पण ती फायल मूव जावन मिनिस्टरा कडेन पावोन ती मागीर सायन मारूंक ना सो ही तर एक तर तुवें
एश्युरन्स दिवपाक जाय की आपूण क्लियर करतलो आनी सगळी रिवोक करतलो. आनी आमचो तिसरो जो मेजर डिमांड आहलो आनी आख्ख्या गोंयकारांक आयज तुमी पळयता आसतलो हो जो मुवमेंट आहलो हो फक्त पांयांतल्या गांवांतल्यान सुरवात जालो. तशेंच सांद्रे मतदारसंघाचे सगळे लोक एकठांय जाले आनी जेन्ना सगळ्यांक कळलें की खूब कडेन 39A अंतर्गत लँड यूज चेंज अप्रुवल्स दिल्ली आसा तितून आक्रोश हो वाडलो. आनी फक्त सांद्रे पुरतीच न्हू, जेन्ना आमकां भायर मारले तेन्ना हो गोंयभरांतलो एक मोठो विशय घडलो. आमी उलो मारलो गोंयकारांक की तुमचो आमकां हातभार लागतलो सपोर्ट करपाक. आमी ऑपोजिशन सगळ्या पॉलिटिकल पार्टी ऑपोजिशन जितले आसा एक्टिविस्ट NGOs हांकां उलो मारलो की हे जे आसा ते भायर मारपाची गरज आसा 39A. आनी त्या अंतर्गत आमकां सगळ्यांनी भोवसंख्येक पाठिंबो दिलो. एक लोकां मदीं उमेद जागली की खरेंच समज गोंयकार उबे रावले नाल्यार हे 39A भायर मारूंक शकता. हे जे आयज गोंयान अंधाधुंदीचो कारबार केल्लो आसा, गोंय सोंपता ते पळयता दोळ्यांनी. आमचे दोंगर, आमची शेतां, आमची भाटां ही काबार जाता ती पळयता. ते पळोवन गोंयकारांचो जो काळजान जो उजो आसलो तो आमकां कालच्या दिसा तरी दिसलो. आमी पालोवंक दिवंक शकना. आमकां फुडें व्हरपाक जाय आनी आमचो क्लियर कट जो 39A विरुद्धान लढो आसा हो लढो आनीक स्ट्रॉंग जालो. आनी जशें आमी आयज डिस्कशन केलां, आमी उलयल्ले आसा, सगळ्यांक आमी कॉन्फिडन्सांत घेवन परत एकदां सांगपाक सोदता मुखेलमंत्र्याक की हे 39A जे आसा हे स्क्रॅप करपाक जाय. आनी हे स्क्रॅप करपाक पयलू म्हटल्यार एक कॅबिनेट रेझोल्युशन तुम्ही पास करचे. जे कॅबिनेट रेझोल्युशन पास करून तुम्ही फुडें मागीर डिक्लेअर करू शकता की आमी हे स्क्रॅप करता, 39A स्क्रॅप करता गोंयभरांत. दुसरें, जो AG आसा एजीन एक एफिडेविट फायल करची आनी कोर्टाक दिवची की आमी 39A अंतर्गत कितले प्रपोजल्स दिल्ले आसा हे आमी स्क्रॅप करता, हे भायर मारता म्हणून. आनी फायनली एक गव्हर्मेंटान बिल हाडचे आनी विधानसभेत हाडून हे बिल सरकारानूच पास करचे की आमी हे 39A अमेंडमेंट स्क्रॅप करता म्हणून. हो डिमांड आमचो आसा. आनी हो डिमांड म्हाजोच न्हू, हांगा सगळे बसल्या जावं गोंयभरांतले प्रत्येक गोंयकाराक जेका दिसता की हे गोंय उरपाक जाय, हो प्रत्येक गोंयकाराचो डिमांड आसा. सो आमचे एकूच म्हणणें आसा सरकाराक, मुखेलमंत्र्याक की आयज आमच्या गोंयकारांचो जो उलो आसा हो उलो आयकोचो. हो फक्त आमी एज अ ऑपोजिशन म्हणून आमचोच उलो ना, हो प्रत्येक गोंयकाराचो उलो आसा. आनी हांव मागता की हे आमचे जे डिमांड्स आसा हे जाता तितले बेगीन पुराय जातले. फाल्यां BSC मिटींग आसा, थंय आमी हे घालतले. पण आमकां कॉन्क्रीट एश्युरन्स जाय, ओपनली सांगपाक जाय की 39A हो गोंयभरांतल्यान स्क्रॅप जातलो. आनी जे गोंयकार आयज भायर सरल्या, तुमी पळयता गोंयभरांत कितलेशे प्रोजेक्ट येता, कितलेशे प्रपोजल जावन लँड यूज चेंज जाल्ले आसा, जाता. हे सगळे फाटी मारून एक सुपुल्ले गोंय आनी बरें गोंय आमकां मेळटलें. आनी समज हे जायना, मुखेलमंत्री समज जावं कॅबिनेटाच्या थ्रू हे समज घडना, जाल्यार आमी गोंयकार एकजूट रावतले, आंदोलन हे फुडें वयतले. माझे उपोशणाचे आंदोलन जे आसा हे आनीक फुडें वयतले. आनी हांव गोंयकारां कडेन उलो मारता, समज हे जायना जाल्यार तुमचो हातभार प्रत्येक गोंयकाराचो आमकां लागतलो हें आंदोलन आनीक फुडें व्हरपाक लागून. आमी आयज वाडटा गोंयकार आयज
चिंतता की खरेंच गोंयाक लागून आमकां भायर सरपाक जाय आनी आमी पळयले ह्या दिसांनी कितलेशे गोंयकार हांगा येयले, तेंचो तेंको आमकां दाखयलो, मोग आमकां दाखयलो आनी फुडें हे मास एजिटेशन आमी करतले इन केस हे आमकां डिमांड आमचो फुलफील जायना जाल्यार. सो एकूच मागता की हे जे डिमांड आसा हे आमचे फुलफील करचे आनी एक ओपन ब्रिफींग जी आसा ही मुखेलमंत्र्यान दिवची. देव सो विरेश, आता सध्या कितें स्टेटस आसा तुमचो प्रोटेस्टाचो? आता सध्याक तुमचो प्रोटेस्टाचो कितें स्टेटस आसा? म्हणजे हंगर स्ट्रायक सोंपयता काय कंटिन्यू? प्रोटेस्टाचो हंगर स्ट्रायक म्हजो जेन्ना पर्यंत हे आमी डिमांड घातलेले आसा ते डिमांड फुलफील जायना तेन्ना पर्यंत हो हंगर स्ट्रायक सोंपपाचो ना. मुखेलमंत्री येवन म्हाका म्हणपाक लागलो की तुमचे हेल्थ प्रायोरिटीचेर घेवपाक जाय, पूण हांव एक सांगपाक सोदतां, म्हाज्या हेल्थाकून चड आयज गोंयचे हेल्थ हे प्रायोरिटीचेर आसा. सो तुमचो हंगर स्ट्रायक कंटिन्यू आहा? हंगर स्ट्रायक कंटिन्यू आहा? म्हाजो हंगर स्ट्रायक कंटिन्यू आसा आनी गोंय तुमी पळयता आसतले की गोंयचे हेल्थ आयज बिगडत आसा. हांव तरी एकटो आसा ना, पण गोंयांत तुमी चिंता कितले जाण आसा ते. गोंयचे सगळे आनी आमचो सेम वाचोवपाक हो एकूच पर्याय आसा आनी म्हाका सगळ्यांचो आनी आमचे आख्खे जितले हांगा आसा गांवचे लोक सगळे गोंयकारांचो हातभार लागतलो. हांव आमचे विरोधी पक्षाचे नेते, बाकीचे सगळे पॉलिटिकल पार्टी हांकां सगळ्यांक उलो मारता की ह्या लढ्यान आमी एकजूटपणान आमी फुडें या. NGOs आसतले, एक्टिविस्ट आसतले, तो बाकी सगळ्यो संघटना आसतल्यो. हो जो लढो आसा हो आमकां फुडें व्हरपाक जाय गोंयच्या भलायकीक लागून आनी गोंयकाराक लागून. आम्ही विदेशात कन्व्हिन्स केलो की तुगेले अँड यू शुड लूक इट इज टेकिंग अ टोल ऑन युअर हेल्थ. पूण तेजे भितर तेगेले छापायचे गूण आहाय, फ्रिडम फायटर तेगेलो छापाय आनी ही हॅज टेकन दीस थिंग एज ही हॅज सेड कलेक्टिवली ही फील्स दॅट दीस हॅज टू गो ऑन इन द इंट्रस्ट ऑफ द स्टेट. आज हाटल्या चयल्यार बाबासाहेब आंबेडकराचो फोटो आहा, तेणें जे संविधानाची कॉपी आहा. आमच्या संविधानान बाबासाहेब आंबेडकरान जेन्ना एक क्रांती जावपाक जाय म्हणून कितें सांगलेलें, आमकां एड्युकेट करपाक, ऑर्गनायज करपाक आनी एज्युटेट करपाक संविधानान दिलेले हक्का मध्ये. सो वी आर एड्युकेटिंग द पीपल ऑफ गोवा थ्रू विरेश बोरकर. दिस इज एन इन्स्पिरेशन, दिस इज अ मूवमेंट which the people of Goa are inspired for fighting for their rights. We are agitating in a non-violent manner. We are agitating here at this particular sacred place. ही क्रांती हिंगा घडपाचे, जी एक क्रांती गोंयभर जावपाक जाय, उजो जो पेटपाक जाय तो ह्या जाग्यावर पेटलो. आनीक हेज मुखार जेन्ना आमी ऑर्गनायज म्हणटा, ही हॅज अपील्ड to all political parties, NGOs, activists, religious heads, leaders, that we are fighting for a cause. That cause is dear to the hearts of Goans, and I believe it is truly press माध्यमांनी तुमकां सांगपाक सोदता भाव, we also need to respect his privacy. I believe that since it is not easy for 5 days to be like this, I think this area has to be cordoned off. There should be some privacy of the people also coming. The next move, we will definitely, people here will tell you all what is the next move from tomorrow, day after. But he has said very clearly, ek mudaite that suspension, termination of that PI. Number 2, ye in his villages, inga villages, they started the movement with him first. So त्याच्या मतदारसंघान हे जे स्क्रॅप करपाक जाय, कास्ट करून प्रोविजनल whatever, that needs to be scrapped. Number 3, 39A should be scrapped through a cabinet meeting. It has to be resolved. It has to also the Advocate General
needs to give an affidavit submitted in the respected courts where the courts are pending. These are what are his demands, and I believe that it is up to this government. If you all want to be ruthless, if you all want to take lives of people, the rest is up to you all. So हे जे मुखार म्हाका दिसता very clear protest ha na eshe kite they will give you all clear signals, but he has also said that there will be a major agitation if these demands are not met. Very simple. ते तो मुखेलमंत्री सांगे फाल्यां ना कॅबिनेट घेवपा आनी जाल्यार आतांय घेवपा जाता आतां घेवपा लागी कांय ना प्रॉब्लम फाल्यां कितें रावपा जाता जाल्यार आतां घेवपा लागी BAC is a business advisory committee meeting. Whatever is being discussed is already printed before. That is the agenda. Ami jenna hal hoitले थिंगा आमगेले demands they don't bring on record also. BAC मोडाची कांयच अर्थ ना, कांयच absolutely अर्थ ना. आणि जे बिल दोतोर फेफदीन रिबेलान जे आमकां ड्राफ्ट करून दिल्ले इनफ इज इनफ ते आमी 16 तारखे आमी हे घातलेले दुसरे MLA घातलेले आसा. What matters is most is there has to be a clear cut statement from the Chief Minister that he is scrapping. That is very, very clear and in return to the courts. Sorcina! विरेश जेन्ना तुम्ही सगळ्यांचो सो ते तुमच्या बाबा मुखेलमंत्री येलो जाल्यार 33 जाणां घेवन येयलो तेंको विचारले CM is not supporting you, but oppositions are supporting you. But two oppositions See, are boss, not. every time you don't expect But all are to they come with you? simultaneously. But are they with you? Everyone is with us in the Because the way opposition. Vijay gave statement. See, let's not fragment this. This is a movement. The movement, and let's not divert. Let us understand. He is on a hunger strike. He is on a hunger strike unto death. Let us respect the fact. And I believe, I also advise Viresh Bab that your press briefings have to be limited because your interaction, you have to conserve energy for Goa. This is what you are doing for Goa, and we need you for Goa. Yes. एरिया क्लियर करा माइक राष्ट्र आता नाही म्हणजे काय आणि बाब युरी आलेमावन सांगला की आज हो हंगर स्ट्रायक बाब विरेशाचो तेणेच अनाउन्स केला तो कंटिन्यू गोंयांत साल्वार करपाचो वेळ पावला. गोंय आमचें वाचोवपाक फुडल्या पिढी पासून आणि हे जे 39 सेक्शन पळय
ह्या BJP गव्हर्मेंटान हाडला ते गोंय काबार करपाचे सेक्शन आनी हे सेक्शन 39 रद्द केल्ल्या बगर आमचे हे एज्युटेशन कायम बट विरेश एकटोच कित्याक हांगर कित्याक ताका दुसरो आमदार जॉयन जायना हांगर स्ट्रायकाक फूल कितें हेजे फुडें कशें ताका कोण जॉयन जातलो आनी कशे भाशेन हे आंदोलन फुडें व्हरतले ते तुमकां ह्या दिसांनी कळटलें पण दुसरे आमदार जॉयन जातले ताका हांगर स्ट्रायकाक वाय ओन्ली तुमकां विरेश सांगलें एकटो ते सगळें डिस्कस जाल्लें आसा हेजे फुडें डिस्कसूय जातले आनी म्हाका दिसता आमी मातशे पासियेंसान रावया कित्याक हें आंदोलन जावन व्हरता आमच्या गोंयकारां खातीर आनी न्हूच आमदार एक एकटो गोंयकार जो हे गोंय ताज्या काळजान आसा आनी हो गोंयकाराचो मोग ताका आसा जाल्यार तेणी हांगा शामील जावन हे आंदोलन चालू दवरचें कित्याक गव्हर्मेंटान मातशे आपणाचे कान उकडचे आनी दोळे उकडचे कित्याक हे तर आंदोलन आनी गोंयकाराचे पळय हेल्थ आसा आमचो बाब विरेशाचे तेजो हेल्थ तेजे सांगाता दुसरे तेजे गांवचे लोक बसल्या तांकां तर हें पडलेलें ना गोंयकाराचे member